संतोषान उल्हासान गीतां गायनान तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली बेटोंक जमल्या पातकांवर कातांव सोम्या परतांव काकूल तामचे प्रार्थना अर्गा पाटयता आगाला लेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायनान तुझे सरशीन पावल्या अर्गा पाटो गायल्या बली बेटो जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचे न्हू एवकरिस्त मेजा बावरी अर्गा बलिदान भेटोवंकू आमी सांगता जमल्या. आयचे देवस्तुती सोम्याताई उपकारी मना दाखोवन ताजे कृपा देण्यानी वाडोवंकू उलो दिता. दिसपरते उपकारी मना दाखोवंकू आनी सर्ती कृपा देण्यानी वाडोवंकू आदार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनाची चिंतन विसरून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक फाफू. आमेन. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोमसारी सर्वेस पोरां देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता
तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वळखता सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया देवा आमच्या मंगळा बापा तुका मानता तसलो सुकर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां करपा दी आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता परवे तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याची एकपणात जियेत आनी राष्ट्र चलयता ससनाच्या ससना आमेन रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप तो वळ सिरियाचो कोटकार नामान जोर्दानान देवलो आनी देवाच्या मनशान सगळे फरमाणे 7 पवटी न्हंयत बुडलो ताचे आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जाले आनी तो नितळ जालो तो आपल्या सगळ्या परिवारा सोबे देवाच्या मनशाची परतोन गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हणलें सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेलान शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा दया करून तुज्या सेवकाची एक कानीक स्विकार कर एलिशान जाप दिली हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सपोत हांव कांय स्विकार करचो ना नामानान ताका अग्रो केलो पूण ताणें ती इन्कार केली नामानान म्हणलें तूं ती स्विकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 कसराचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकांक परवणगी दी कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा अज्ञ भेटोवचो ना देवाचें उतर हें सर जनगाहुची आपली सोडवून सर्वीस पोराण कळीत केल्या सर जनांगाहुची आपली सडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्वीस पोराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र फावल्यान जंय ताणें आपणायला जनांगाहुची आपली सडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्वीस पोरान आपली सडवण कळीत केल्या जनांक हावचेर आपली निताणे उगडल्या इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणे उगडास
गावची आपली सडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या प्रितुमीत शीर्षिकांशीक असलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सडवण देखल्या सर्व भूनिवास्यानो सर्वेस्पराचे मुना उल्हासान गीता गावून ताका हर्षिया गावची आपली सडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या गावची आपली सडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भोव मोगाच्या पुता मल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हूण उगडास कर ही हांव परगट करता ती सुवार्ता हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात बंदिसालांत जायत हांवें रावचें पडटा पूण देवाचे उतार सांकलीनी बांदूंक जायना देखून हांव सोंसता ते सगळे देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसता जेजू क्रिस्ताते तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी ससनीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसता ही सांगणी जायकी सारकी आमी ताचे सवे मेल्ले हांव जाल्यार ताचे सवे जियेतले हांव आखेन पर्यंत तीर रावू जाल्यार ताचे सवे राजवट करतले हांव आमी ताका नाकारू जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना देवाचे उतर हे देवाची वडुपा उबी रावया Alleluia, 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 alleluia. सर्व गणितांनी देवाकर गादिया ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तांव हेंस देव विसारता Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू जेरुजलेमाक वचूंक म्हणून समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो तो एक हळ्ळेंत रिक्त आसतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे पयस रावन व्हडल्या थाळ्यान भोब मारून ते म्हणाले जेजू मेस्त्री आमचे काकूळत कर तांकां पळोवन जेजून म्हळें वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया वेतां वेतां ते नितळ जाले तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडून ताचो उपकार भावडूंक लागलो तो एक समार्यागार जेजून ताका सवाल केलें 10 जण नितळ जाल्ले न्हय हेर 9 जण खंय आसात ह्या परगव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय उपरांत जेजून ताका म्हळें उठ आनी तुजी वाट धरून चल तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो देवाचें उतार हें वाखणी तुका क्रिस्ता पुनर्जिवंतपण जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयचो वांजेलांनी पयलें वाचप आमी आयकत आसतना आमकां खंडीत जावन आमच्या मोतीक येजय आमी उपकार भावडचें गरजेचें जावन आसा म्हणून आमी रातीक न्हिदतां सकाळीं उठतां एक नवो दीस एक नवें जिवीत मेळ्ळें देवान म्हाका आजुनी जिवांत दवरलां
राती न्हिदुल्लो कितलोसो लोक नवो दीस पळोवंक सुकोवंक ना. पूण म्हाका फावूस जाला म्हणल्या भोगन सवय नव्या दिसा खातीर देवाक अर्घ दिल्यान. आमी सेवचें वारें धर्मार्थ तें एक देवाचें देणें. कित्याक कोरोनाच्या वेळार ह्या वाऱ्या खातीर ह्या ऑक्सिजन मेळच्या खातीर आमी मस्तू बोबो लोकांच्यो आयकल्यो. कितलें मोलादीक म्हणलें तें आमकां समजलां. आमचे बोवारी कितलींशीं अवघडां घडटात, आनवारां घडटात, पूण जाल्यार आमी हांच्या मोदें जिवांत आसांव, हांच्या मोदें आमी सुरक्षीत आसांव. आमचे सर संरक्षण केल्ल्या देवाचो उपकार आमी बावूड लागी. आयच्या वांजेलान 10 जण कोडकारांत एकलो समार्यागार आनी 9 जण ते जुदेव जावन आसले. तांचे मदें दुस्मानकाय आसली तरी मारेकार कोडाच्या पिडेंत सगळे विसरून ते सांगाता आसले. सांगाता येवन जेजू लागीं काकुळत ते माग लागले. सांगाता ते बरे जाले. तांतू एकलो मात्र फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां तळां पडलो आनी जेजूचो उपकार ताणें बावुडलो. उरले ते 9 जणी फाटीं ते तांची वाट धरून गेले आनी तांणी उपकाराचें मोण तांचे थंय नातल्लें. ते एक आन उपकारी मनीस जावन आसले. पिडेंत ते सांगत आसले पूण भलायकेंत ते विंगड जाले. आनी कुटुंबांनी ल्हान आसतना दीस अर्यका दिसा म्हणले बरी आमी पेज घे चटणी घे जेवण सांगता आसता. व्हड जाता आसतना 4 पयशे जाता आसतना कुटुंबांत सांद्यांक एकामेका वळख दाखयनासतना असलीं गणितां खंडीत जावणी आसतात. कश्टांत सांगत आसल्यांनी सुखांत सांगाच्या आसचें तें भोव बरें जावन आसा. तशें जाल्यार सिरियानाचो नामान तो एक सेनाधिपती जावन आसलो, एक वर्तो मनीस जावन आसलो, रायाच्या पातयेचो सलादार आनी धैर्यादीक झुजारी जावन आसलो. पूण भोव भिरांतेन ताचें जिवीत मुंदसून वेतालें. कोडाच्या पिडेंत कश्ट आसतना ताचे थंय ताका नितळ जावच्याक एलिशा प्रवादी मोरिपात तो येता. जाल्यार त्या वेळार कोणाक पुरा खोड आसलें तांणी ह्या जाका सरशीन वचून ह्या जाकान तांकां सांगचें आसलें तुज्या तकलेक ह्या खंयसर खोड आसा त्या देखून तूं वच आनी ना म्हणून. आनी पयल्या वचपांत आमी आयकलें थंय वचून ताका 7 फावटी ताका ना म्हूण सांगलें, बूड म्हूण सांगलें. एक फावटी नांव कसो बारीक कश्ट आमकां आनी 7 फावटी ताका बूड वचून बूड म्हणटा आसतना ताका कितें डावट आयलो. जाल्यार ताचे थंय पातयेनी आसली आनी पातयेनेन तो थंयसर गेलो आनी उपरांत तो थंयसर बरो जाल्लो आमी आयकता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचें उपकारी मोण कितलें गरजेचें गी म्हणून आयच्या वांजेलांत आमकां देव जेजू सांगता. जेजू मेस्त्री म्हजी काकुळत कर म्हणून पोराता. त्या कोडकाराचें जिवनच काळोखाचें जिवन जावन आसलें. ताच्या काळजाचें घायतें जावन आसलें. कठीण ताका फोडाफोड दुखी मदें जेजूक सोदून ते आयले आनी कश्ट संकश्ट वेळार पिडे शिडे वेळार जेजूच्या फाटल्यान ते आयले आनी पातयेनेन कालत्यापणान 3पणान तांणी बोबाट घाली. त्याच प्रकार आमी आमच्या कश्टांनी वावटींनी ह्या सुखान दुखान जेजू सरशीन गेल्यार भावार्थांत आमी गेल्यार खंडीत जावन आमकां सुटका मेळटा. आमचे हरएकी गूण अवगूण ते बरे जातात. त्या देखून तांच्या पैकी एकलो मात्र आपूण हांव नितळ जालो, आपूण हांव बरो जालो म्हणून जेजू लागीं तो फाटीं गेलो. मेस्त्रीच्या पांयां तळां तो पडलो कित्याक उपकार भावडूंक तो फावो जालो. तशें जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो कसो जेजू सांगता सर्गीचो बाप कसो तो बरो तशेंच तुमी सर बरे जाया. एकामेका बरें आदारा, एकामेका बरें चिंता म्हणून तो सांगता. आनी जेजून आपल्या सगळ्या मिसांवाच्या वावरांत तें शिकयलें तितलेंच जावन आसा. बरो रूख बरें फळ तो दिता म्हणून. तर आमच्या जिवितांत जेजून सांगलां
या म्हज्या सरशीन हांव कालतो बोळो जावन आसा आनी म्हजे तावन तुमी शिका त्या देखून हें जेजून दिल्लें आमकां काळीज हर एकल्याके तें कालत्या बोळ्या काळजाचें जावं दी आनी जेजून दिल्लें तें मिसांव जावन आसा पिडेस्तांक बरें करा मेल्ल्यांक जीव करा खोडकऱ्यांक नितळ करा जेवसार धंडया आनी तुमकां कितें तें फुंक्यान मेळ्ळां तें फुंक्यान तुमी पाठीं दिया म्हणून तें सांगलां आनी ह्या बरी आमी हर एकले जेजूचे आपोस्तल जाल्या आनी आपोस्तलांक दिल्ली ती ताकीद आमकां तीच ती दिल्ली जावन आसा आनी तीच आमी स्विकार करन आमी हर एका दिसा म्हणलें बरें देवान आमकां जिविताचें देणें दिल्लें ह्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी आमी राती न्हिदतांव आमच्या जिवितांत कितें जाता कालें जाता आमकां कळना पूण सकाळीं उजवाड पांकलो म्हणटा आसतना आमी देवाक केदाळ्या अर्गां दिवंक जाय देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी एकामेकाय आमी अर्गां दिवंक जाय एकामेकाय आमी बऱ्यान आमी जिवन आमी एकामेका प्रोत्साह करन एकामेकाचें बरेंपणी आमी केदाळांय चिंतूंक जाय आनी आमी केदाळांय बरें जावंक जाय त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयज त्या 9 जाणां पैकी एकलो मात्र तो फाटीं आयिल्लो जावन आसा आनी ता एकलो फाटीं येवन जेजूक अर्गां दिल्लो तातूंत आमी आसावंगी म्हूण आमी चिंतया आनी जर तर आमी ना जाल्यार आमी अर्गां दिवंक सदांच जेजू फाटल्यान वसया कित्याक जेजू आमचो सोडवंदर जावन आसा जेजू आमची सर पिडा शिडा आमची दूख आमची दुबळीकाय सर तो निवारसो जावन आसा त्या देखून हो जावन आसा आमचो भवार्थ ही जावन आसा आमची भवार्थाची जिणी आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी भावार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक सपदिदा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो आमकां मरयेतांव जल्मालो पोंस पिलाता काळ ताणें सोंसलें ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका नेगी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सरपदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिवेन मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवणपण सशनाची जिवीत आमीन. आमची काळजां मना उक्तीं करन आमचे अत्रेग मागण्या मुखांत्र आतां आमी बापा समोर दवरया. मोगळा बापा पविसाबेचे मुखेली पाप साहेबांक सर्व गवळ्यांक येजाकांक धर्मीक भावा भयण्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव. तुज्या पुताची सुवार्ता परगट करच्या वावरांत उगबण आसतना उपकारी मनान आमी मिसांव स्पिरितान बरोवन कृपा दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या गरजो समजून शांतीनिती खातीर वावर भेटोवन आनी उपकारी मनाचे मुखेली जावन जबाबदारीची सेवा करूंक बरें म्हण तांचे ते रस म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या सर भुरग्यांनी आनी युवजनांनी फुडारा खातीर आपलें जिवीत जरयल्ल्या जल्मदातारांक मालगाड्यांत सदांच उपकारी मनाचें जावन जियोंक देवबिरांतेन वाडोवन तुज्या पवित्र आत्म्याचें देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे ऐक. विविध पिडेन संकश्टांत वळोवच्या सर्व पिडेस्तांचेर दया दाखय. पिडेस्ताची साखरी करच्या सर्वांक तुज्या उदार मनान प्रतिफळ दी आनी आमकां एकल्यांक बरे वळेकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे ऐक. आमकां विविध रितींनी आदार दिवच्या कुमो करच्या एकल्यांक तुज्या बेसावांनी बर. तांचे ते आमी उपकारी मोण दाखोवन आनी तांच्या उदार मोणाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे ऐक. एका काळजा मोणान सांगाता आयिल्ल्या आमच्या क्रिस्ती समुदायाचेर तुजी बेसावां घाल. आमी उपकारी मोणाचे जावन एकामेकाची गरज समजून जियोंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे ऐक. आतां आमी मौनपणी आमची खासके गरजो देवा मुखार दवरया. मोगाळा बापा आमची मागणी तूं मानून घे. जें कितें आमी आत विस्तारून तुजे मुखार विसान रावल्या
खंडीत जावन ते आमकां तूं फावो करताय म्हणून आमचो बरो वसो आसा. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सौम्या हरसिता विस्तार दर उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बोरीत काळजांनी काणी काणयता उल्हास बोरीत गितांनी पोपोंटी दिता. गे सोमिया मोगान तुंगे आमी देवची काणी तुंगे आशीर्वाद तुंगे तुंगे तिचे सोवे आमकां तुंगे. गे सोमिया मोगान तुंगे आमी देवची काणी तुंगे आशीर्वाद तुंगे तुंगे तिचे सोवे आमकां तुंगे. मुखार बापा सर्गींच्या पदवेदाराया सर्वेस पोरार असतारा सृष्टी करणारा. हरे जीवी हर्षिता तुका नावाडटा तुझे मुखा सरपडटा तुका वाकणटा. गे सोमिया मोगान तुंगे आमी देवची काणी तुंगे आशीर्वाद गंगयेन तुंगे तिचे सोवे आमकां तुंगे. गे सोमिया मोगान तुंगे आमी देवची काणी तुंगे आशीर्वाद गंगयेन तुंगे तिचे सोवे आमकां तुंगे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्रसभेच्या दावा सर्वेस्पोर तूं मानून घेव. प्रेतीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उपदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पाफय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायाच्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फाफो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या सो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. Povit, 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 del baranzo serves por tu. Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवात, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच. सर्वेस पोराची नावी येतात ताकाच, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच. बापा करोस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जिसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरून सुसूं वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोटू पर गोटू या. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाक्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्त जी दया कर म्हण आमी मागता. सर ह्या भुरग्यां पासत वडिलां पासत आमी मागता. देवाची कृपा आनी देवाचे वर्ते आशिर्वाद तुमचे वत वतूं दी. देवी काकूत सदांच आपलो वर्तेपण तुमच्या थंय आसा करून दी. ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगाती भगेन देवन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असे जो संप्रांसीस संपादपे समान धड्यान समक्लारा बराबर सस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं
त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनांच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धेर केवळ मनोवया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बळकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटान दिनो आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शेणांतल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझ्या स्वर्गी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नेम पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता रसपूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. जय सवे आसो. एकामेका माया मोगसो गुर्तू जावन शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उदकान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोच्या देवा जेसू मोजा राया जेसू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा. जेसू मोजा देवा जेसू मोजा राया जेसू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा. तोय सर्व सोदून करो उजवाड तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उदार. थंय सर्व सोदून करो मैपात तो
तुझो मोग म्हजो उस्वार जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा तुई सर्व सोहा सोदून बरी भलायकी तोच पयस मोसो सोमिया म्हूण कर म्हाका बेगी तुई सर्व सोहा सोदून करेंची बी तोच जीवानी जीवन पोळ म्हाका पाय सर्गाक शाबी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थुया महिमेवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या मोलेक कुडे रक्तच्या जेवणान तूं आमकां बसता या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्ण आहे ताज्या देव सैमांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे असो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार मोचे काळीस गायता एथन्या तुझी काकुळ पोडवी कायापा मोचे काळीस गायता एथन्या तुझी काकुळ पोडवी कायापा हर एक हो मोसो उडास काढता तुसो हर एक श्वासो मोसो उडास काढता तुसो लालेता तुसो दैवी गाथा लालेता तुसो दैवी गाथा मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळ ओढवी कायापा मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळ ओढवी कायापा केदीवरती तुझी दयाळाय वेची बाळाचेर तुझ्या केदीवरती तुझी दयाळाय वेची बाळाचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पातकी भुरग्याचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय
तुझ्या मुझे काळीस गायता येधन्या तुझी काकुळ तोडबी काया पा मुझे काळीस गायता येधन्या तुझी काकुळ तोडबी काया पा मोक्षी पत्का गये मोची दैवी काकुळ तीन तुझ्या मोक्षी पत्का गये मोची दैवी काकुळ तीन तुझ्या लाभोयत मी देणी तुझी विचित मोगान तुझ्या लाभोयत मी देणी तुझी विचित मोगान तुझ्या तुझे काळीस गायता येधन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पा मुझे काळीस गायता येधन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पा हर एक श्वासो मोसो उडास काढता तुझो हर एक श्वासो मोसो उडास काढता तुझो लालेता तुझो दैविक आधार लालेता तुझो दैविक आधार मुझे काळीस गायता येधन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पा मुझे काळीस गायता येधन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पा मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोरया आशीर्वाद आमका भाग्यवान पुरुषाचे कृपे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.